नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. नॅशनल सागरमाला शिखर समितीचे उचेले बसकेत मुख्यमंत्री आणि पोर्ट्स कॅप्टन. दिल्ली बंदरांक जोडपी सागरमालाचे प्रगतीचो बसकेत रिव्ह्यू. दर्यादेग जिल्ह्यांनी 59,000 कोटींचे 567 प्रकल्प. गोंय सरकार आधुनिक अंगणवाडीचेर करता काम. GSIDCचे 18 अंगणवाडीचेर काम सुरू. कमी भाडें दिता म्हूण लोक सुवात दिवंक ना तयार. 270 अंगणवाडी केल्यो शिफ्ट. चोरला अनमोड आंबोली रस्त्याची कामां. हेवी गाडयांक ऑफिशियल बंदी. गाडयांचे कोफुजांव. थोडे येल्लापूर कारवार वटयल्या गोंयांत. तिनूय घाटांतल्यान हेवी ट्रॅफिकाची सुट्ट तशी येवच. आरोग्य मंत्र्याचे तकलेंत प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज. PPP मॉडेल. मंत्र्याचे बसकेंत विश्वजिताची येवजण. नीती आयोगा कडेन वचपाची तयारी. मंत्र्यान घेतली हेल्थाची बसका. श्रीपाद भाऊचो पूत सिद्धेश उत्तर गोंय ZPचो अध्यक्ष जाल्ल्यान जमा. BJPचे वतीन अध्यक्षाक उमेदवारी. दुसरो अर्ज नाशिल्ल्यान सिद्धेश बिनविरोध अध्यक्ष. सावयवेऱ्यां आल केरी डिझेल नाशिल्ल्यान कदंबा वाटेर पडली बंद. टाकयेंत बडी घालून लेवल तपासपाची पाळी. बसीच्या ड्रायव्हराचेर एक्शनीची शिटकावणी. कारवार एका हॉटेला मुखार अंकोला कारवार पोलिसांची धाड. 13,000च्यो बनावट नोटी जप्त. मुखेल आरोपी मुस्ताक फरार. कारवारचो एकलो. मडगांवच्या तिगांक अटक. राष्ट्रीय सागरमाला प्रकल्प शिखर समितीचे बसकेक मुख्यमंत्री दिल्ली. देशभरांतल्या बंदरांक जोडपी हे महत्वाकांक्षी प्रकल्पाक नेट दिवंक केंद्रीय मंत्रालयां आनी दर्यादेग राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचो उंचेलो गट प्रगतीचो नियाळ घेता. मोरगांव बंदर आनी तालुकोय तातूंत आसा. पोर्ट्स कॅप्टनूय बसकेक दिल्ली. दर्यादेग जिल्ह्यांचे उदरगतीचे नजरेन 59,000 कोटींचे 567 प्रकल्प सागरमाला सकयल घेतल्यात. सरकार आधुनिक अंगणवाडी उब्यो करता. GSIDCन 18 अंगणवाडीचेर काम सुरू केलां. 5 वर्सांत गोंयभर आधुनिक अंगणवाडी पळोवंक मेळटल्यो म्हूण बायलां भुरग्यां कल्याण मंत्री विश्वजीत सांगता. भाडें कमी दिता म्हूण अंगणवाडीक खंय भाड्यांक जागो दिवंक लोक तयार ना. वायट परिस्थितींतल्यो 270 अंगणवाडी नव्या सुवातींनी शिफ्ट केल्यात. अंगणवाडीची परिस्थिती बिकट आहा. त्यो अंगणवाडी खंय आमी शिफ्ट करूं शकता. केन्ना केन्ना कितें आसता की कोणाक कळना, लोकांक दिसता की स्टेट गव्हर्मेंट करूंक सोदिना. पूण दीस स्कीम ऑफ अंगणवाडी चलोवपाक हेजे फंड येता डायरेक्ट फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट. तेचे वेगळे तरेचे कॅपिंग आसता ऑन द रेट ऑफ रेंट्स एंड अदर थिंग्स. म्हणून मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमकां कितें तरी विशय वे आउट काडचे पडटले की आमी रेंट हे कशें एनहेन्स करूं शकता. आनी लोक आमकां जागो बी दिना. जे खंय आमची अंगणवाडीची परिस्थिती बिकट आशिल्ली ते आमी 270 शाळा घेवन थंय आमी शिफ्ट केल्ले आसा ऑलरेडी. आमचे कडेन 1272 अंगणवाडीज आहा. कांय अंगणवाडी आमी 70 ऑलरेडी घेतलेले आसा. धारबांदोरांनी 70 ऑलरेडी घेतलेले आसा बांदपाक थ्रू GSIDC. कांय क्लियरन्सीस पेंडींग आशिल्ल्यो. 18 अंगणवाडी आमी घेतल्या. एक मॉडर्न अंगणवाडी म्हणजे त्या आदाराचेर आमचो एक प्लॅन आसूं जाय फुडल्या 5 वर्सां कशें आमी दुसरे कडेन ते मॉडेल रेप्लिकेट करूं शकता. हॉटमिक्साक लागून चोरला मार्ग. मोठ्या गाडयांक PWDन बंद केला खरो, मात येरादारीचो गोंदळ. मालाच्यो गाडयो चोरलाचे गेटीर येवन आडकतात. आंबोली घाटांतूय काम चल्लां. खानापूर अनमोडूय काम चलिल्ल्यान हेवी गाडयांक बंदी. तरी ट्रॅफिक चालूच. थोड्यांची येल्लापूर कारवार मार्गान गोंयांत एंट्री. तिनूय घाटांनी हेवी गाडयांची सुट्ट तशी येवच. जेन्ना आतां 2 चोरला घाटाचे सद्या रस्त्याचें काम चालू आहा, तशेंच आंबोली घाटूय सद्या कामाक लागून बंद केल्लो हेवी व्हेकल्सां लागून. तेन्ना ही जी गेट आसा मोल्या, जो आमी म्हणटा अनमोड घाट, हांगासर एक 10% फक्त ट्राफीक वाडलेलें आसा. वेरेज हांगासर जो पळेम आहा
वाया कारवारच्यान ज्यो हेवी व्हेकल्स आसा त्यो सगळ्यो थंयच्यान डायवर्ट जाल्ल्यो आसा. सो आमी पळोवपाक शकता हांगासर व्हडलोसो ताण तणाव ना गाडयांचो, एक सुरळीत आसा. कारण रामनगरचोय रस्त्याचें काम सद्या सुरू आसा आनी ताका लागून हेवी व्हेकल्स चड हांगासर येना. फक्त एक 10% व्हेकल हांगासरल्यान वयता. वो रोड गिर रहा ना, उधर टाइट हो रहा था, इसलिए इधर आया. पुलिस नहीं है ऊपर, है चार उधर छोड़ा तुमको? टाइट है वो रास्ता टाइट हो रहा. वो रोड डाल रहे ना, रोड डालने से जरा टाइट हो रहा बोलते इधर लगा लेंगे बोलते आया. लेकिन ये व्हीकल बंद है करके बोला नहीं तुमको? कौन? नहीं कोई भी नहीं बोले सर. ये अलाउड है करके बोला? हम कंटिन्यू आ रहे ना सर, अब तक कोई भी नहीं बोले. बचा रहता तो नहीं आते ना सर हम लोग. व्हेकल जेंका कोणाक खबर ना की हांगासून सोडटा ते डायरेक्ट येता आनी हांगासर येवन अडकून उरता. तांकां खबर पयलींच सूचना दिवंक जाल्ली की तेंच्यांनी व्हेकल हांगांतल्यान बंदी केला. पयलींच एक अलर्ट जारी करपाक जारी केल्ले, पण ती सूचना सारकी पावंक ना अशें दिसता. मध्यम स्वरूपाची गाडी आसा, म्हणजे भाजी दूध घेवन वयता त्यो सगळ्यो गाडयो त्यो ह्या मार्गातल्यान वचोंक चालू आसा. तेका लागून ज्यो चोर्ला घाट बंद आसा तेजो परिणाम तितलो काय जावचो ना. येल्लापूर, कारवार, गोवा ह्या मार्गाचेर वाहतूक कोंडी जातली किंवा जास्ती वाहतुकींचे प्रमाण जास्त जातले असे चित्र असले, परंतु तसे काय ना. सध्या ह्या मार्गाला नॉर्मल गाडी जाता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू, कल्पेश गावस, सिद्धार्थ कांबळी आणि कारवार सावन प्रमोद फोंडे. श्रीपाद भाऊचे जेन नेक्स्टाक वाट मेकळी. खासदार मंत्री श्रीपाद नायकाचो पूत सिद्धेश नायक उत्तर गोंय झडपीचो नवो बिनविरोध अध्यक्ष. सिद्धेशाच्या नावार बीजेपीन काल शिक्को मारिल्लो. उमेदवारीची फॉर्मालदाद शुक्रारा जाली. कार्तिक कुडणेकारान अध्यक्षपद सोडले उपरांत उत्तर गोंय झडपीचे खुर्चेर अध्यक्ष नाशिल्लो. अध्यक्षपदा खातीर हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आतां आनी पक्षाचे आनी सगळे आमचे पक्षाचे सगळे वरिश्ठ फुडाऱ्यांचे हांव आभार मानता. तशेंच आमच्या झडपी मेंबरांचे आभार मानता. आमचे जितले झडपी आसा 25 झडपी आसा हांचें काम खूब बरें आसा आनी प्रत्येक आपापल्या मतदारसंघांनी तांणी सगळ्यांनी बऱ्या प्रकारे आपल्या निधीचो उपयोग केल्लो आसा. तुमी खंयच्याय मतदारसंघान गेले जाल्यार झडपी फंडांतल्यान खुबशीं कामां जाल्लीं तुमकां दिसतलीं आनी ताकाच लागून ह्या सगळ्या कामांनी पयलीं सुद्दां तांकां हेल्प मेळिल्ली आसा अध्यक्षा कडल्यान, आमच्या सगळ्या मेंबरा कडल्यान. हेच्या फुडें सुद्दां एज अ अध्यक्ष फाल्यां जर तर जालो जाल्यार तांकां ही बऱ्या तरेन तांची कामां जातलीं हाजी हांव हें घेतलो, काळजी घेतलो. डेव्हलपमेंटाक सगळ्यांत पयलो हें दिला, प्रिफरन्स दिला आनी त्याच हातूंतल्यान भितर सरकारूय बीन तांकां योग्य तशें फंड एलोकेशन करून आनी ते कामां करून दिता. आनी केंद्र सरकाराचें ह्या प्रत्येक गजालीचेर बारीक लक्ष आसा आनी म्हणून म्हाका दिसता की योग्य ह्या म्हणजे सरकार आयिल्लें आसा. सरकाराक आतां ज्यादा निधी मेळटलो, वेवस्थीतपणे सगळे पाठपुरावो देशी आतां बसतलो जातले तसो करून घेतलो. तेंच न्ही, तोच पळयतात न्ही. आयज सुद्दां सगळे कडेन जर सुद्दां एवरेज जर एज जर सगळी पळयली जाल्यार एवरेज एज ही बिलो 60 आसा. म्हणजे तशी एखादो अपवाद वगळ जाल्यार, पण त्या प्रमाणे काम करपी तो सदांच ऑन द व्हिल्स आसूंक जाय और त्याच जाग्याचेर वचून ती काम करपाक जाय, ताकाच प्रिफरन्स दितले. आनी हें वयर पासून सकयल पर्यंत तेच आसा, म्हणजे केंद्रा पासून हातून पर्यंत. आनी पक्ष भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमचे सगळेच यंगच आसात. म्हणजे प्रेजिडेंट आसूं, आमचो चीफ मिनिस्टर आसूं किंवा बाकीचे सगळे पदाधिकारी आसूं, आनी ते त्या योग्य रितीन ते काम करतात. आरोग्य मंत्र्याचे तकलेंत प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज आनी PPP घोळटा. ही येवजण आपणे मंत्र्यांचे बसकेंत मांडल्या म्हूण विश्वजीत प्रुडंटा कडेन उलयलो. ताणें हेल्थाची मिटींग घेतली. आरोग्य सेवा लोकांच्या दारांत व्हरपाचें टार्गेट. ते खातीर सब हेल्थ लेवलार आरोग्य सेवा घटमूट करपाचेर लक्ष. कांय गजाली PPP वरवीं करूंक तो खंय नीती आयोगाकय मेळपाचो आसा. ओवरऑल आमकां प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा जर व्हरूंक जाय, सब हेल्थ सेंटर कशें आमी आनी मजबूत करूंक जाय आनी लोकांक दिसूंक जाय की बाबा सरकार जें काम करता ते प्रजेच्या दारार म्हणून आरोग्य सेवा वेगळ्या तरेचे हेल्थ केअर फेसिलिटीज एक वेगळ्या तरेन आमकां स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा. म्हणून आमी आयज डिटेल मिटींग घेतल्या. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे आमी शब्द दिल्लो, आमी थंय कार्डियक फेसिलिटी आमी उपयोग करतले, त्याच बरोबर ते काही स्पेशलिटीज ते उपयोग करून दिवपाचो
आमचो प्रयत्न आसतलो. रक्त तपासपाची सोयी ANMाक घेवपी थंयचे ट्रेन करून नाल्यार फ्लॅबोटॉमी जे आमचे भुरगे जे शिकता तांकां ट्रेन करून ट्रेनिंग जे घेतलेले आसता भुरगे आमी कसले इक्विपमेंट आमी दवरूं शकता, ज्या माध्यमांतल्यान लोकांची साखर इतर काही गोष्टी थंय सर्वेल सेंटर आमी चॅक करूं शकता. आयज डायबिटीज वाड जावंक लागल्या, जे कितें शॉर्टेजीस जे आसा त्यो सगळ्या गोष्टीचेर चर्चा जाल्ली आसा. जे शॉर्टकमिंग्स आसा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे, मागीर तुमचे कडेन पेडणेचें हॉस्पिटल आमकां मार्गार लावंक जाय, मागीर कुडचोरीचें हॉस्पिटल निलेश काब्रालान विनंती केली ती बेगीन तें मार्गार लावंक जाय. कांय गोष्टी अशी चर्चा जाल्ली आसा की तेंचे कडेन चर्चा करून ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाक. आयज जेन्ना आमी डिस्कशन करता तेन्ना डॉक्टरांचे कितें विशय आसा, फंक्शनल जे प्रॉब्लेम डॉक्टरांचे आसता ह्यो सगळे समजून घेवन आमी कशें आमचे हेल्थ केअर सिस्टम स्ट्रेंथन करूंक जाय म्हणून आयची मिटींग आसली. तूं डोअर स्टेप म्हणटा न्हू, हेल्थ सर्विसीस डोअर स्टेप म्हणजे सबेल सेंटर लेवल. कांय गोष्टी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचे मॉडेल जे नीती आयोगान अप्रूव्ह केल्ले आसा म्हणून हांव नीती आयोगचे डॉक्टर पॉल कडेन वचून चर्चा करून तेंचे कडेन ऑलरेडी हांवें टायम मागलेलो आसा. ते खंयच डिविएशन न करता जे केंद्र सरकाराची पॉलिसी आसा ते गोंय राज्यान इम्प्लिमेंट करपाचो. तेंचो PPP मॉडेल समजून घेतलो म्हणजे कितें करपाक आसा न्ही, व्हेरी क्लियर कट ब्लॅक एंड व्हायटान आसा ते कशें करपाचें. आमी फुडें पयर आमची पार्टी लेवलाची जेन्ना चर्चा जाली तेन्ना बी हांवें तांकां सांगलें की आमचे कडेन ही स्कोप आसा प्रायवेट मेडिकल कॉलेजाची, हेजेर बी चर्चा जाल्ली आसा. पूण हे कशें कितें फुडें व्हरपाचें, कितें आहा आयज लोकांक ट्रान्सपरंटली सगळें करपाक जाय आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी ट्रान्सपरंटली फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. प्रायवेट मेडिकल कॉलेज एट पार विथ GMC म्हणटा तुमी काय कशें कितें? हॉस्पिटल आमचेंच, हॉस्पिटल फक्त कॉलेज दीस इज जस्ट इन प्रिलिमिनरी स्टेज. ते दिल्ली वचून चर्चा करून मागीर पळया. डिझेल नासून कदंबा बंद पडली. सावयवेल्या आर्ल केरी शुक्रारची गजाल. कदंबाचो चेअरमॅन म्हणटा दखल घेतल्या. डिझेल भरिनासतना बस व्हरताल्या ड्रायव्हराचेर खंय एक्शन जातली. असली हरगर्जी करताले कदंबा स्टाफाचेर खंय एक्शन जावंकूच जाय. टाकयेंत बडी घालून लेवल तपासपाची ड्रायव्हराचेर पाळी. पळयताल्यांक हांसूं काय रडूं. आमच्या हेड ऑफिसान फोन केलो आनी ते कित्याक ती बस बंद पडल्या हेची जेन्ना चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की ड्रायव्हर सकाळ फुडें बस डिझल घालच्या पयलींच घेवन गेला म्हणून. सो ही संपूर्ण तेजी पूर्णपणे निश्काळजीपणा. ती बसीन डिझल आसा काय ना हें स्टार्ट करच्या पयलीं तेणी पळोवप आसता बस सोडच्या पयलीं. पूण एक तो ड्रायव्हरान हे संपूर्ण निश्काळजीपणा केल्ल्या बद्दल ताका खंय तरी पनिशमेंट जावपाक जाय. कारण लोकांक कदंबा बरी सेवा दिवपाचो प्रयत्न करता. आतां सेवा कोणी बरी दिवपाची जाल्यार ड्रायव्हर कंडक्टर हे बसीन आसता तेंच्यांनी लोकांक सेवा बरी दिवपाक जाय. आनी सेवा दिवपा खातीर तेंच्यांनी दिल्या जाल्यार लोक त्या बसीन बरे लोक कदंबाची बस बरी सेवा बरी मेळटा हे लोक म्हणपाक जाय. जर अशें घडलें त्या कदंबाच्या बसीन खंय तरी बसी बंद पडटा, कदंबाच्या बसी खंय तरी डिझला खातीर बंद पडटा. हितून डिझला खातीर बंद पडप म्हणजे ही सामकी वायट गोश्ट आसा. डिझल हे आमच्या प्रत्येक डेपोन आमच्या पेट्रोल पंप आसा थंय डिझल आमचे अवेलेबल आसा. बस सुटच्या पयलीं तेणी डिझल घालून वचूंक जाय आसलें. हें तेणी घालूंक ना, ही निश्काळजीपणा आसा. तेन्ना तेजेर योग्य ती कारवाय जातली. हांवें आमच्या ऑफिसरांक सांगलां की तेजेर कारवाय जावपाकूच जाय आनी हेका खंय तरी पनिशमेंट जायना जाल्यार हे घडत बाकीचे म्हणटले की आमी अशें कितें जालें जाल्यार आमकां कांय ना, आमकां कांय एक्शन घेयना. सो बाकीच्यांकूय कळपाक जाय की बाबा अश्यो ज्यो घटना घडटा जाल्यार एक्शन स्ट्रीक्ट जावपाक जाय. आनी म्हाजो अशा कारणाक हांव केन्नाच कोणाक सपोर्ट करचो ना. कारण बस आमचे कदंबा बस ही लोकांक सेवा दिता. गरीब लोक ह्या बसीची सेवा घेतात आनी लोक तितून कॉलेजीक वयता, कामाक वयता. ह्या लोकांक सगळे प्रॉब्लेम जाला. हे प्रॉब्लेम अशेंच घडप न्हू. ती योग्य कारवाई हांव करून घेतलो. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. मांद्र्या आदीं सावन लायटीच्यो कटकटी. ओव्हरहेड केबलांक लागून पावसांत परत लायट वता. ते भायर अपघात. आतां तशें जावचें ना म्हूण आमदार जिताचें उतर. वीज मंत्री सुदीन म्हणटा रोखडेंच गोंयभर अंडरग्रावंड केबलिंग सुरू. मांद्र्या 75 कोटींचें 33 kV इंडोर सबस्टेशन आनी 3 अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या कामाची बुन्याद घाली. पावसा आदली कामां खंय रोखडीच सुरू. मांद्र्या मतदारसंघात जितली वर्सां पावर सप्लाय ही सदांच वीक आसलेली, शटडावन जाताली कंटिन्युअसली. म्हाका दिसता आतां चड वेळ तुमकां सोंसलो पडचो ना. म्हाका दिसता 1 वर्स जे कमीट केलां कॉन्ट्रॅक्टरांनी कमीट केलां आनी ती भितर सांगलां आतां विदीन 1 year हो पावर सबस्टेशन आनी अंडर केबल म्हाका दिसता विदीन 6 months कंप्लीट जावंक जाय. अंडर केबल जे
6 म्हयन्यांनी जेन्ना कंप्लीट जाता तेन्ना थोडो तरी आमचो जो आमकां त्रास जाता पावस आपल्याचो तो रिड्यूस जातलो. आनी पावर सबस्टेशन जेन्ना जातले तेन्ना पावराचेर कमी आसची ना. दुसरें आनी एक बरी गोश्ट की पुण्यात आनी एक 33 केबीचो पावर सबस्टेशन येता ते ऑलरेडी प्रोसेस सगळो कंप्लीट जालो, लास्ट एक उरला. आनी तो जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघात लायटनींग कशी चकचकीत दिसतली. प्रत्येक जण अंडरग्राउंड केबलिंग मारता, वयले कंडक्टर घेवन वीज करताले. दिसलें की म्हज्या हातांत अंडरग्राउंड केबलिंग हो मोठ्या प्रमाणात गोंयांत जाता. तो पर्यंत सबंदना अंडरग्राउंड कंप्लीट जायना केबलिंग, तो पर्यंत वयले जे कंडक्टर आसा ते पूर्णपणे बदलपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. जवळ जवळ आनी 100 कोटीचे प्रोजेक्ट मांद्रे मतदारसंघांतल्यान पावर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान. वेस्टर्न बायपास स्टिल्टाचेरूच जाय म्हूण बाणावलेकार ठाम. बायपासाच्या इश्यूचेर बाणावलेकार खास ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेन 16 वांगडी समिती नेमल्या. समिती खंय WRDच्या ऑफिसरांक मेळटली. मुख्यमंत्री धरून बाकीच्या मंत्र्यां मेरेन हो विशय व्हरतले म्हणून ग्रामसभेत निर्णय जाला अशें आमदार वेंझी सांगता. सो बायपासाचे आतां नाव सिन्स देर आर कपल ऑफ डिसिजन्स वीच हॅव बीन टेकन. वी हॅव appointed a committee, 16-member committee. 11 are I think from the panchayat, the entire panchayat body, and 5 Gram Sabha members. This 16-member committee is going to now start working on how to ensure that we get stills in order to ensure that a flooding does not take place. Second was to have a meeting with the WRD officials and talk to them and understand and point out their mistakes of how they have knowingly or unknowingly wrongly put in figures, and those figures were derived out of wrong information, no proper study. Figures wrong zalle te hogota, which is probably to be reconsidered again. And if this can be put down in court, I think the court will definitely agree that okay, then there is something wrong, let us bring a hold. And then we also have decided to meet the Honorable Chief Minister along with the other ministers, have a joint meeting. मोरजे पंचायतीच्या फाटल्यान दोंगरार बेकायदेशीर कॉन्क्रीट रस्तो करता म्हूण थंयच्या भुरग्यांची कागाळ. मात पंचायत कागाळीचेर जाग माग करिना. पोलिसांनी TCPकय कागाळ दिल्या. एक्शन ना ती ना. कोणाच्या आशिर्वादान काम चल्लां काय म्हूण प्रस्न. भुरग्यांचो इश्यू कोर्टांत व्हरपाची तयारी. मंत्री सांगता स्टॉप ऑर्डर दिल्या, FIR घालतले. हांगासर लोकांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू केला. याची कंप्लेन हांवें पंचायतीक घातला. तरी पण म्हाका अजून पर्यंत इन्स्पेक्शन रिपोर्ट, इन्स्पेक्शन सायट विजीट कांयच जावंक ना. आनी म्हाका ते रिटर्न काय दिवंक सुद्दां हांवें रिटर्न तांकां म्हटलें रिटर्न रिप्लाय दिया, तुमच्या कडेन जायना जाल्यार हांव फुडें कितें तें एक्शन घेता. 23 एप्रिलाक हांवें कंप्लेन दिली. रिप्लाय अजून काय ना. हांवें पंचायतीक सध्या फक्त पंचायतीक केला. तांकां सांगलां फुडली जर म्हाका एक्शन घेवंक जाल्यार तुमी म्हाका रिप्लाय रिटर्न दिया की बाबा तुमच्या कडेन जायना. सेक्रेटरी आतां एबसेंट आहा. आता पंचायतीन सरपंचा कडेन वयता सरपंच ना. ही खंयची तरी इंजिनियरींग एजन्सी आहा तेंच्यांनी करून घेतला रस्तो. ह्यो फूल सकयल्यान डांबरीकरण ह्यो रस्तो केल्ला, दोंगर खणला, जे की प्रोबेबली हे परमिशनूच ना हांकां. हेची आमी कंप्लेंट TCPकूय दिल्ली आसा. TCPन टील डेट दे हॅव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन द इलिगल हिल कटिंग वर्क. फाल्यां आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट दिवपाची आसा. तशेंच TCP कडेन परत फॉलोअप घेवच्या खातीर सेकंड लेटर तांकां दिवपाचें आसा. आनी एक आमी चिंतला की सगळे मोर्चेचे लोक मेळून PIL सुद्दां फायल करपाचें आसा. हे इलिगल हिल कटिंग वर्क जे आसा आनी इलिगल जो कॉन्क्रीट रोड तेंच्यांनी केला तो इमिजिएटली तेंच्यांनी तो बंद करपाचो. हे आमची एकूच मागणी आसा. TCP मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा स्टॉप ऑर्डर दिल्या, FIR घालतले. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी. कारवार हायवे लागसार एका हॉटेला मुखार अंकोला आनी कारवार पोलिसांनी धाड घालून 13,000च्यो बनावट नोटी जप्त केल्यो. कारवारच्या एकल्या सयत मडगांवच्या 3 अटक केल्या. मुख्य आरोपी मुस्ताक हसन फरार, ताका सोदतात. कारवारचो प्रवीण नायर, फातोड्डेचो लार्सन सिल्व, मडगांवचो प्रणय फर्नांडीस आनी लॉयड्स लॉरेन्स 4 उखल्ल्यात. कारवार राष्ट्रीय महामार्गाचेर
एक हॉटेल आसा त्या हॉटेला लागीं ज्यो खोट्यो नोटो आसा त्या खोट्या नोटांची देवाण-घेवाण जावची अशी माहिती कारवार आनी अंकोला पुलिसांका मिळालेली. त्यानुसार पोलिसांनी गुरुवारी रात्री छापो मारून कारवाई केली. या कारवाईत मडगाव गोवाचे 3 जण आणि कारवारचो एकटो असे 4 जणांका अटक केला. त्यांच्याकडून 26 खोटा नोटा आणि 40 चलती नोटा 500 रुपयांच्यो त्यो जप्त केल्ल्यो आसा. आणि जो या प्रकरणाचो जो मुख्य सूत्रधार आसा मुस्ताफ म्हणून तो फरार जाल्लो आसा. तेजो शोध पोलीस घेत आसा. पासून जे संशयित 3 आरोपी आयिल्ले त्या आरोपाकडून एक कार आणि एक दुचाकी अशी 2 वाहनां जप्त केल्ली आसा. फामाद रेस्टॉरंट ब्रँड आलुवाक 30 वर्सां जातात. ते निमतान आलुवा वेर्णान 14 आनी 15 मायाक पिपल्स मार्केट दवरलां. गोंयच्या कारागीर आनी उद्येंते उद्देजकांक माची दिवपाचो यत्न. लोकां खातीर खेळ आनी संगीताच्योय कार्यावळी आसतल्यो. इव्हेंट आलुवा वेर्णाच्या वाठारांत जातलो. As Aluva completes its 30 illustrious years, it is a pleasure to give back to the society for the faith bestowed in us for all these years. We at Aluva Verna will organize the People's Market for the first time and will host local artisans and small businesses from Goa. The event will be held on the 14th and 15th of May, that is a Saturday and Sunday, from 5 p.m. onwards. We are providing opportunities to newly formed startups at this market by offering them free stalls for their exposure as a brand. We appeal to all entrepreneurs, those who have started less than a year back, to send their profiles in, and other brands can purchase a stall at a fee. The People's Market will be an opportunity for the guests to explore, learn about our new vendors, products and small businesses. There will be live music, fun games to make this a complete family entertainment. Registration is, there is Google form link which people can check on our Instagram handle Aluva Verna. So they can just go there and register, and from there we'll be selecting 20 stalls for free space, and the remaining can purchase it at a nominal fee. शिरगांव लईराईची जात्रा मोठी उमेद उत्साह आणि भक्तिभावान जाली. देवीचे दर्शनाक लोकांची सकाळच्यान गर्दी. गोंयचे तशेंच शेजारच्या राज्यांचे लोक हे जात्रेक येतात. शुक्रारा फांतोडेर होमखण जालें. होमखणाचे इंगळ्या वेल्यान धोंड धांवतात तें पळोवंक लोकांची गर्दी. देवीचो कौल सुरू.
ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.